क्रिस्त ते मोगाळ बाबा भयणीनो, देवाची कुशी करचें म्हळ्यार कितें हाचे विशयांत आमी थोडो नियाळ करया. देवाची कुशी करचें म्हळ्यार देवाक विधेय जावन सरचें, बरें विजून वायट सांडूंक क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवचें म्हणून अर्थ. देवसराच्या उलोवण्याक खाल जायनासतना सदांच देवाक विधेय जावन तांचे संगता जिवचें, ताच्या कुशेक फाडो दिवचें आनी तशेंच देवाची कुशी पाळचें म्हणून अर्थ. खऱ्या स्पिरितान जिवचें म्हणून अर्थ. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी जावं आकाळी तशें सकाळी देवाची कुशी करूंक आमी मुखार सरूंक जाय. सर्वय खाली देवाची कुशी आमी करूंक जाय. मदर तेरेसा आमच्या काळार ती जियेली. एक वर्ती सांतीन ती जावन आसा. एक वर्ती जिवी सांतीन नांवाटलेली ती जावन आसा. दुबळ्या धाकटे खातीर तिणें वावर तिणें केलो. गरजेवंतांक ती आदार ती जाली. दुबळ्या धाकट्यांची सेवा तिणें केली. क्रिस्ताच्या आपोवण्याक तिणें पाळो तिणें दिलो. आपणाकच ताचे सेवेक समर्पण दिलें. आनी तशेंच ताणें तिणें केल्ल्या मिसावाक इगर्जेन भाग्यवंत म्हणून पासारलें. दुबळ्या धाकटे खातीर तिणें माया मोगाचे सेवे खातीर आंतरराष्ट्रीय मान नोबेल पुरस्कार तिका दिवच्यांत व्यक्त केलो. सगळें तें क्रिस्ताचें मुखामोळ तिणें पळयलें. सर्वांक क्रिस्त ती जाली. सर्वांक एक क्रिस्तचो हांसो जावंक ती पावली. सगळें तें क्रिस्तचें रूपणें सारकें तिणें पळयलें. दुबळ्या धाकट्याची आवय ती जाली. मादार ती जाली. सबार जिवितांत ती परवशाची किरण ती जाली. काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड ती जाली. पूण तिचे गुलाबाचे कटले न्ही आसले जिणेभर तिका विरोधपण आसलें. कश्ट तिणें भोगले. जायत्यांनी तिचे विशीं, तिच्या वावरा विशीं चूक समजोनी परगटली. दुबळ्या धाकट्यांच्या नांवा खातीर गळसिता म्हणून अपराध मांडलो. ते नांव गळसिता म्हणून अपराध मांडलो. आमी पळयतावो क्रिस्टोफर हिचन्स म्हळ्यार पत्रकर्तान तिचे विरोध हेल्स एंजल्स कोंडाचे बोडवो म्हणली डॉक्युमेंटरी प्रगट केली आनी तिचे विरोध अपप्रचार केलो. जायतो अपप्रचार केलो. पूण मदर तेरेसाक तिच्या मिसावांची दिशा सारकी खडीद आसली. सोर तिची निंदा, अपमान, कश्ट क्रिस्ता खातीर सोंसले. ह्या सोर विरोधपणा मदें जेजू ती बरी करीत गेली. वायटा विरोध ती झुजली. देवाची कुशी कितें म्हणून समजली. ती पाळच्यांत तिचें जिवीत बळाबरीत जालें. तशेंच मॅक्सिमिलियन कॉल्बे, तुमी हाचे विशयांत तुमी जाणा आसोंक पुरो. मॅक्सिमिलियन कॉल्बे एक फ्रांसिस्कान पाद्र्या पुतो जावन आसा. एक कन्वेंचाल वर्तीक सेरवलो एक याजक जावन आसा. तो जपानांत देवाची सुवार्ता ताणें प्रगट केली आनी थंयसर वचून तो मर्तीर तो मेलो. लोकांच्या हक्का खातीर तो वावुरलो. जायते कश्ट आसले, जायते संकश्ट ताका भोगूंक ताका मेळ्ळे. तरी जाल्यार देवाच्या कुशेक ताणें खालती मान घाली आनी सुमार 12 जाणांक ताणें एका कुडांत घालें. म्हणजे तांकां उपास घालें. एका कुडांत घालें, काळोखाच्या कुडांत घालें. आनी
तो मोरो घुसना. पूण कितें केलें ताका एक कार्बोडायरेक इंजेक्शन दिवन ताका मरण हाडचें म्हणून तांची आशा जावन आसली. पूण तो मरण तो पावलो. पूण तो मेल्या उपरांत ताची कूड परसर आसली. कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावना आनी भयणीनो, देवाची खुशी ताणें पाळली. आमी पळयता पूण देवान हो सोबीत सुंदर संवसार रचलो. फुलां फळांनी नेटयलो, श्रृंगारयलो आनी भोव आपुरबायेची मनजात सुखणी सावजां ताणें रचली. आपल्या सारकेचो जावन मनशाक ताणें रचलो. आदावाक आनी तशेंच सांगती जावन येवेक रचलें. इदोन म्हणल्यार तोटांत तांकां व्हरून तांकां घालें आनी थंयसर आडवल्लें फळ खाय नजो म्हणून उलो दिलो. पूण कितें जालें मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देवान आदावाक रचलें. तांकां भुमी वैकुंठांत कितें जाय तें सगळें तांकां दिलें. संतोशान ताणें थंयसर जियोंच्याक देवसारांत संपडनाशें ताणें कितें करूंक नजो म्हणून ताणें सत्राय दिली. पूण देवाची खुशी खळीत आसुनी ती देवसाराक ती खाल जाली. देवा विरोध ती केली. देवाच्या खुशेक विरोध ती केली. देवान तांकां खंयच्या रुखाचें फळ खाय नजो म्हणून आदेश दिलो. पूण त्या रुखाचें फळ खावन देवा खाल जावन चलच्या बदलाक देवसाराच्या उतराक भरलीं. देवान दाटल्यात उलो केलो. हो उलो जोना प्रवाद्याक निनेवेच्या लोकांक नासा विशीं गल्ले जागोणेच्या बोबाटेक सरी जावन नासलो म्हणटात. देवा मुखार रावोंक ती भियेलीं. आपूण नागडी आसा पूण तांकां बगलें. त्या देखून ती तांचे तावन लिपलीं. देवान तांकां विचारलें, तूं खंय आसाय? कितें खंय केलें म्हणून विचारतना 6 जाणां देवाक तांणी केल्ली चूक कळीत नासलेली म्हणून न्ही, पूण देवाच्या मोगा विरोध तांणी कितें केलें तें तांकां समजोवच्याक आनी लेख दिवच्याक, अकावंटेबिलिटी म्हणटात, तांचे अंतस्कन जागोवन अशें तो सवाल करता. ताणें देवाच्या खुशेक विरोध वचून देवसाराच्या बुलाक संपडून ताका खाल जावन चल्ले खातीर तांकां देवा तावन शिक्षा लाभता. भुमी वैकुंठाची चूक ती होगटायतात आनी पातकाची ख्यास्त शिराप मागून ती घेतात. देवाची सैतानाची पिळगी ती जावं पावतात. देवाची भुरगीं न्ही, देवा विरोध ती वेतात. देवान तांकां रचलें, भुमी वैकुंठांत तांकां घालें, खाल जावन तांकां आपोवन दिलें, ताच्या उतराक खाल जावन जिवंक तांकां आपोवन दिलें. पूण देवा थावन ती पयस ती गेलीं. देवा थावन ती पयस ती गेलीं. एक अगौरवची जिणी ती जियेलीं. पाताक ह्या संवसाराक प्रवेश जालें. मरण ह्या संवसाराक प्रवेश जालें. देवाच्या बोलोवण्याक संपडलीं. देवसाराक खाल जावन ती जियेलीं. आनी अशें देवा थावन शिक्षा तांकां लाभता. भुमी वैकुंठाची सुख, संतोष, समाधान ती होगटायतात. पातक्याची ख्यास्त शिराप ती मागोवन ती घेतात. देवाक ची खुशी खळीत आसुनी मोगाचें न्हू, देवसाराक ती खाल ती जाली. अशेंच आमच्या जिवितांत ती करता मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. देवा थावन आमी पयस वेता. अगौरवाची जिणी आमी जियेता. पाताक आमी करता. देवसाराच्या बोलोवण्याक बली जाता. देवाच्या उतराक खाण दिना. देवसाराच्या उतराक आमी खाण दिता. ताचे तावन आमी पयस वेता. अविधेयपणाची जिणी आमी जियेता. अगौरवाची जिणी आमी जिणी आमी जियेता. देवाच्या त्या देवाक आमी मान दिवन आमी चलना. देवाक आमी आराधना करिना. देवाची स्तुती आमी करिना. कितें आमकां मेळिल्लें सकट आमी होगडायता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, अशें आमी देवाची पिळगी आमी जाता. देवसाराची संतत आमी जाता.
देवसाराची भुरगीं आमी जाता आनी सैतान आमचे सांगता तो आसता. सांगता सदांच तो आमकां आसता देवाच्या कुशेक विरोध वचोंक, देवाच्या उतरां खाण दिसतना रावोंक, देवाची खुशी फाणी नासतना रावोंक आमकां तो सकत दिता. तो आमकां सकत दिता आनी आमकां आदार दिता. मोखाळ भावनो आनी भयरिनो, आमी पळयता मोरी माई देवाच्या कुशेक तिणें खालती मान घाली. देवाची खुशी येत आसतना देवाच्या कुशेक तिणें कपलाक तिणें दिली. बापरियल दुतान तिका इसबी हाडटा आसतना गब्रियल दुतान इसबी हाडटा आसतना म्हळें, आपले सुबेची साकन तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावो. देवाच्या कुशेक तिणें खालती मान घाली आनी च्या देखून देवाची माय जावचें भाव तिका पाव जालें. एलिझाबेथीची सेवा तिणें केली. 3 म्हयने म्हणसर ती रावली आनी एलिझाबेथीन पवित्र आत्मेच्या स्पिरितान बरोवन म्हणूंक लागली, सुम्याच्या मातेन म्हज्या घरा येवचें भाग म्हाका खंय थावन फावो जालें. सुम्याच्या मातेन म्हज्या घरा येवचें भाग म्हाका खंय थावन फावो जालें. आनी मोरयेन देवाची माय जाल्यार आपले कितेंच वडवी काय लेखी नासतना तिची सेवा तिणें केली. आनी व्हडा स्पिरितान बरोवन ती म्हणूंक लागली, म्हजो आत्मो संतोसता, देवा आमच्या तारो खातीर उल्हासता. कित्याक म्हळ्यार आपल्या चरणदसीचेर ताणें दया दाखयली देखून म्हाका भाग्यवंत म्हणून म्हणटाली, देखून म्हाका सदैव म्हणून म्हणटाली. मोगाचें मोरयेक हो अवकाश मेळिल्लो धांवकुना देवाची स्तुती तिणें केली. देवाची खुशी तिणें पाडली. देवाच्या उतराक खाण तिणें दिलो. देवाचें उतर आपल्या काळजांत तिणें जागोवन तिणें दवरलें. जेजू क्रिस्त ताणें तशेंच आपल्या बाळपणारच देवाची खुशी ताणें हाडली. देवाच्या कुशेक तो पागवलो. फिलिपकारांक बरयल्या पत्रांत आद्य 2:6 वळी तावन 9 वळी म्हणसर आमी आयकता, जेजू क्रिस्त देव तरी सोर पोतवेदाराच्या उज्या कुशीक बसून आसा तरी, सरकारांत आसा तरी, देवाचो देव तरी, रचणाराचो रचणार तरी, धन्याचो धनी तरी, ह्या संवसाराक तो देवून तो आयलो. आपले देवपण लिपोवन मनशाचें सेम घेवन ह्या संवसाराक तो देवून तो आयलो. आमचे संगी तो जियेलो. कुर्साच्या मरणा पर्यंत देवाक खाल जावन तो जियेलो आनी मरण तो पावलो. आनी खालतेपणस गुर्तू जावन देवान ताका आती वूस उबारलो. आज तो देवा बापाच्या उजव्या कुशीक बसून आसा. सर्वांची जडतीकन तो आसा आनी जडतीकेचो अधिकार देवा बापान ताका दिला. आज सगळीं राष्ट्रां जिवी सरपडोन देवाक आज जेजूचें नांव आज वर्णीत आसात. देवाची स्तुती करीत आसात. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान बापाची खुशी पडली, देवाची खुशी पडली. He surrendered his life to God. He accepted the will of God. मोगाचेनो जेजू सुकाळी आनी आकाळी बापाची खुशी आपल्या मिसावांत चारी करता. जेजू तें लोक आकाशी चल्लो. ताचे विशीं आयकल्लो लोक हारी आयलो. जॉर्दान न्हंयत देवाचें उतर प्रगट केलें थंयसर तो आयलो. जेरुसलेमांत देवाचें उतर प्रगट करता आसतना थंयसर तो आयलो. जुदेया, तीर आनी सिदोन, इदुमिया थावन तसो पाटलाव करून येतलो. ताका विशीव नासलो मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. जेवकी खावकी ताका साथ जायनासलें. ही खबर ताच्या लागशिल्ल्या भाव भयणीक कळटास. ताका धर्म वरच्याक ती आयली. ताका वरच्याक ती आयली. पयल्यान जेजूक विरोध पोवन आपल्याच लोकांक थावन भोगूंक मेळटा. जर ताच्या मिसावांत आपलीच विरोध तर जेजून कोणा थावन कुमोक दियेत. ताच्या कुटुंबांत मात्र मोगाळ भावनो भयणीनो, ताच्या कुटुंबांत प्रोत्साह मेळना.
होगलीक मेळना, ताची तकली पिरवल्या म्हणून ताचे विशीं सूख चिंतपाची उतरां आयकूंक मेळटात. तो गुटबाक नलिसय हाडटा, ताका देवसार लागला म्हणून तांणी चिंतलें. अशें आपल्या माय घोवांक पावता आसतना ताका उरती बेजार हें भोगूंक मेळ्ळी. आनी जेजू म्हणटा प्रवाद्यांक आपले संत गांवांत मान मेळना, आपल्या इश्टमंत्र तावन मान मेळटा तरी आपल्या संत गांवांत ताका मान मेळोंक ना. प्रवाद्यांक मान मेळोंक ना, कित्याक म्हळ्यार देवाची खुशी करता आसतना आपल्याच लोकांक तावन मान मेळना. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी याजाक जावन आमच्याच याजाक भावान तावन आमकां मान मेळना, आमच्याच लोकांक तावन आमकां मान मेळना, आमच्याच लोकांक तावन प्रोत्साहन मेळना, आमकां अभिमान ना, आमकां गौरव मेळना, प्रोत्साहन मेळना, आमकां कुमोक मेळना. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज जायते याजाक आज मिसांव गांवांनी वावर करून आसात, जायते संकश्टांत आसात. थोड्या गांवांनी दोग एक फातऱ्या वस्ती करून आसात. कॉन्व्हेंटांत म्हणले बरी, कॉन्व्हेंटांत एक वस्ती करून आसात. तांकां ताचे कश्ट दूख समजूंक कोणूच नात. ते परकी जावन आसात. ते मेंटली टॉर्चर तांकां मेळोन आसा. मेंटली ते इल जावन आसतात. तांचे कश्ट आयकूंक कोणूच नात. अखेरीक तांचे कश्ट आयकोनची आपली आवय बापाय आनी आवय बापाय सरल्या उपरांत आपल्या भावातावणी जावन दी, आपल्या सिस्टरीन जावन दी, आपल्या नेवीस जावन दी, प्रोत्साहन मेळना, कुमोक मेळना. पूण मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या ह्या जाकांक आमी प्रोत्साहन आमी दिवंक जाय. प्रत्येक जावन आज मिसांव गांवनी वावर करून आसात जायते याजाक, तांकां प्रोत्साहन दिवंक जाय, तांकां कुमोक आमी दिवंक जाय, तांकां गौरवान आमी लेखूंक जाय. साध्य जाल्यार तुमचे तांके भितरलें तांकां कितेंय मनी दिवंक जाय. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज मँगलोरांत, उडपींत, तशेंच बंबईंत आनी कर्नाटकांत याजाक आज बरी चिनीची येवन आसात. तांकां लोकां तावन जायतो अभिमान आसा, गौरव आसा. पूण पयसल्या गांवांनी तशें न्ही. मोगाळ भावनो भयणीनो, एक कश्टांची जिणी ते जिवन आसात. तांचे विशयांत आमी जाणा जावंक जाय, तांचे विशयांत आमी समजून घेवंक जाय. तांचे जिवीत कितें कश्टांचें जिवीत म्हणून आमी समजून घेवंक जाय. कशें जेजूक कश्ट मेळ्ळे गे, त्याच रितीन तांकांय कश्ट मेळोन आसात. तांचे विशयांत आमी मागोवंक जाय. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज हांव श्रीलंका म्हणल्या गांवांत आज वस्ती करून आसा आनी हांगासर कोणूच नात. म्हजे कश्ट दूख समजूंक कोणूच नात. तरी जाल्यार हांवें म्हज्या फ्रेंड्सांक जावन दी, म्हज्या इश्टमंत्रांक जावन दी, याजाकांक जावन दी, हांवें फोन करचें आनी म्हजे कश्ट दूख हांवें वाडचे आनी तांचे तावन म्हाका बुजोवन म्हाका मेळटा. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, तुमी प्रत्येक तरान मिसांव गांवांत आसली याजाका पासत मागा. जेजू की आपल्या मिसांव काम करता आसतना जायते कश्ट मेळ्ळे. आपल्या बायगांवां पावता आसतना उरती बेजाराय ताका भोगली. तरी जाल्यार तो थंयसर रावंक ना. तो मुखार तो सरलो आनी शास्त्री जेजूच्या मोस्त्रान ताचें नांव फाट करच्याक ताचे विशीं चूक अभिप्राय उपदेशन करतात. शास्त्र्यांक धर्मशास्त्राची जाणवाय आसली तरी जेजूच्या सैमांत ताचे तें आसच्या देवसार दावदाचे पदवेतें ताणें दैवीक सप्तकाच्या असर्यान तें सूख चिंताप लोकांच्या मोतींत घालतात आनी सगळें जेजू जाणा आसलो. आनी त्या वेळार जेजू इजाया प्रभूची उतरां सांगता. आई तुमचे कटा, तुमी वायट तें बरें आनी बरें तें वायट म्हणटात. काळोख उजवाड म्हणून आनी उजवाड काळोख म्हणटात. आनी जेजू तांचो इरादो तो समजता. पूण साबलका लोक ते मुखार सरणांत. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो,
आम्ही देवाची खुशी आम्ही करूंक जाय. जर तर आम्ही देवाची खुशी आम्ही करता जेजूची भाव भयणी आम्ही जाता. जो कोण म्हजी खुशी करता तेच म्हजी भाव आनी भयण. देवाची खुशी करूंक सोदतात, आशेतात, ताणेतात, ती जिवीत जी खुशी जिवितान पाळटात. जेजूच्या कुटुंबाचे संदेश जातात. जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारीक आयिल्लो एक मिसांव करूंक, देवाची खुशी करूंक, देवाचें राज स्थापीत करूंक. ही खुशी आमी आखेर पर्यंत आमी करया. उतरांनी खदलें ताणें दाखयलें. निंदा, निराकरणी, अपमान, कश्ट ताका भोगूंक मेळ्ळे तरी देवाच्या विरोध सक्तीचेर ताणें झूज मांडलें. देवाची खुशी जारी केली. हें मिसांव समयान आमकां दिलां आनी ताचे खातीर देवसराचे सक्तीचेर झुजोंक तो आमकां आपयता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी एक कुटुंब जावन आमी सांगता चलप आसतना आमी जेजूच्या मिस्तीक कुडीचे संदे आमी जाता. आमी एकामेका भाव आनी तशेंच भयणी वेंचून काडली परसां आमी जावन आसा. देखून जोर संगतीनी एकामेकाचें बरेंपण आशेवन, एकामेका आदारसून सुदारसून, सदांच देवाची खुशी सोदून, त्या प्रमाणे जियोन देवाचें राज ह्या संवसारी स्थापीत करूंक वाडोवंक मेहनत घेवचे द्वारे आमी जेजूचे भाव भयणी जातेल्या. हाचे वरवीं आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक शकतेल्या आनी ताच्या नांवाक महिमा दितेल्या. आमेन.